प्रेज द लॉर्ड. हांव सिसिलिया दुबयतावन. फाटल्या 5 वर्सांतावन हांव शालोम प्रेयर अटेंड करना आसा. हांगासर येवन म्हाका अटेंड करूंक आसादी तरी ऑनलायनीर हर एक संडे हांव जॉयन जाता. ह्या मागण्यांद्वारे म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक साबार बरेंपण आनी आशिर्वादां मेळ्ळ्यात. फाटल्या साबार दिसांतावन म्हज्या मांयची भलायकी मस्त बरी नासली. म्हज्या भावानी हॉस्पिटलाक व्हरून स्कॅन आनी एक्सरे काडून तिचो पळयतना तिचो रिपोर्ट डॉक्टरान नॉर्मल आसा म्हूण सांगलें. पूण तिका जेवंक उदक पिवंक जायनासलें. वॉमिटींग जावन वतालें आनी बॉडी स्वेलिंग आसलें. दीस वेता वेता तिचें प्रॉब्लेम चड जालें. डॉक्टर तिचें थंय कांयच पिडा ना म्हूण सांगतलो. ह्या वेळार हांवें गांवाक येवंक चिंतलें, पूण म्हाका राजा मेळ्ळी ना. हांवें फादर अनिलाक फोन केलो आनी मागणी करूंक सांगलें. तांणी मागता म्हणून बसयलें आनी तशेंच बाबा आजयेक मेसेज केल्ली. तांणी मागता म्हणून बसयलें. नेक्स्ट डे परत ब्रदर आजयेन म्हाका मेसेज केली की मम्मी कशी आसा म्हणून. बट मम्मीचें कंडिशन सेम तशेंच पयलींच्या बरीच आसलें. त्या दीस ताणें एक प्रेयर वॉयस नोट करून धाडलो आनी तें प्रेयर ताणें म्हज्या मम्मीक आयकूंक सांगलें. हांवें म्हज्या सिस्टर इन लॉच्या मोबायलाक तें प्रेयर धाडलें आनी मांयक आयकूंक सांगलें. तें प्रेयर म्हजी मांय आयकत आसतना तिचें तें आशिल्लें स्वेलिंग आनी वॉमिटींग स्टॉप जालें. आनी घडीत तुमचे मुखार दवरता. ह्या समयाच्या 8 तारखेर म्हाका शोल्डर आनी नॅक दूख आसलें. 2 दीस हांवें इग्नोर केलें आनी पॅनाडॉल टॅबलेट घेतलें. दूख चड जालें. म्हाका उठोंक बसोंक न्हिदोंक कांयच करूंक जायनासलें. तिसऱ्या दिसा डॉक्टराक मीट जाली आनी इंजेक्शनां आनी टॅबलेटां दिली. टॅबलेट खावन घेवन आफ्टर 3 hours 4 hours दूख परत चडत जातालें. 1 week टॅबलेट आनी इंजेक्शनां खावन गेले, पूण म्हाका कांयच करूंक जायनासलें. हर एक म्हजें काम म्हाका जेवंक हर एक म्हाका म्हजी नेबरां हेल्प करतालीं. 26th इवनिंग फादर अनिलाक हांवें कॉल केलो आनी तांचे कडेन मागूंक रिक्वेस्ट केलें. ताणें म्हाका मागता म्हणून बसयलें आनी त्याच दीस सांजेर अचानक म्हणल्या बरी आमच्या बाबा अजयचें मेसेज येयली. हांवें इमिडिएटली बाबा अजयक कॉल केलें. तांणी फोनार प्रेयर केलें. तांणी सांगलें सकाळीं उठ्ठना गूण जाता म्हणून. तशेंच सकाळीं उठ्ठा आसतना म्हजी दूख सगळीं नापायस जाल्ली. देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर देवाक जावं अर्गां मान आनी महिमा. तो सुसुमी जेजू आमचो भावार्थ घट करूंक आमकां कृपेन बरोवन दी म्हूण मागता. फादर अनिल, ब्रदर MP नोरोन्ना, आमचो भाव आजय, भयण वेलेटा, तुमकांय तुमच्या मिसा वावरान देव राखून दी, सांबाळून दी. हर एक दीस आनी हर एक वेळ संतोशाची समाधानाची तुमची जावं दी म्हूण मागता. आमेन.